हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर। हांव आमच्या गोंयच्या सीएमांक तुका एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां। 15 ऑगस्टाक तुमी जे फ्लॅग लायतात न्हू आनी लोकांक तुमी सांगतात हर घर तिरंगा म्हणून, कळ्ळें तुका? म्हाज्या हिसपान जाल्यार हो फेल प्रोजेक्ट आनी फेल कॉन्सेप्ट तुमचो। कित्याक तुमी पुलीस हेडक्वॉर्टर्साचेर जे तिरंगा आहा ते सांचे काडटात तिनसाण जातकूच, मागीर तुमचे सेक्रेटरिएटान आहात ओके, ओल्ड सेक्रेटरिएट आनी न्यू सेक्रेटरिएट ते सुद्दां तुमी फ्लॅग देंवयता। मागीर बाकीचे फ्लॅग जे लायले ते तशेंच कित्याक आसपाक जाय आनी ह्या परिस्थितीन कित्याक आसूंक जाय? कितें रे? आनी खुबशे आमी इवन मदीं रस्त्यार सुद्दां पयले लोकांनी लायलेले आहा ते काडूंक ना अजून मेरेन। सो सरकारान हेचेर दखल घेवपाक जाय आनी त्या फ्लॅगाचो अपमान जावपाक जायना म्हणून सरकारान रिक्वेस्ट करपाक जाय लोकांक, एक नोटिफिकेशन इशू करा की जे फ्लॅग लायलेले आहा ते काडा आनी बरे भशेन फोल्ड करून वेवस्थीत थेया म्हणून। सो आतां हांव मागता आमच्या मुर्मुगांव पुलीस स्टेशना कडेन PIक सांगता, सर रिक्वेस्ट करता हे जे फ्लॅग लायलेले आहा मुर्मुगांव एरियन हे काडपाची एक ऑर्डर काड म्हणून। कित्याक सांग, अशी विटंबना आमी पळोवपाक शकना। देशाचो फ्लॅग तो एक मान तो, कळ्ळें तुका? सो तेचो असो अपमान जावपाक जायना। देव बरें करूं।